बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. बाबा भयणीनो, ह्या पवित्र मिसांत वांटो घेवंक तुमकां माये मोगाचो येवकार दिता. आमी मान्यवंत पाद आग्नेलाक फुडें घालून देवा लागीं मागूंक येता. जायते आमकां वेगवेगळे भाशेच्यो गरजो आसात. देवा मुखार घालुया, विस्वासान देवा लागीं मागुया आनी मान्यवंत पाद आग्नेलाक आमकां मजत दी. आमच्या पासत देवा मुखार माग म्हूण आमी प्रार्थुया. त्याच बरोबर आमकां जायत्यांक जायती देणी देवा लागीं मेवल्यांत. ह्या सगळ्या देण्यां खातीर देवाक दिन वाचुया आनी आमी आमच्या जिविताची तयारी करता. जेजूच्या जल्माची परब संभ्रमूंक. ही परब आमकां एक आमंत्रण दिता जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक तयार जावंक. तर आमच्या जिविताची बरी तयारी करूंक, मनान काळजान जेजूक ओतरेकूंक आनी ताका नव्यान आमच्या जिवितान घेवंक आमकां बरे भाशेन तयार कर म्हूण ही कृपा आमकां दी म्हूण देवा लागीं मागुया. सगळ्या आमच्या पातकांचे बोगसणें देवा लागीं मागून मिसांत आमकां फावो ते परी वांटो घेवंक फावो असली कर म्हूण देवा लागीं मागून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भागिवून सदांच सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची खाकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, मनशा स्वयंबान तुज्या अनोथ पुताच्या जल्माचो दीस लागीं पावलो. अनोथ आनी शोक्तिवंत जावनूय आंकवार मारयेचे उदोरीन तो अशोक्त मनीस जालो आनी आमचे मदें जिवंक आयलो. ताचे वरवीं आमकां तुज्या किरकोळ चाकरांक तुजी काकलूत मेळूं म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. बसूया. मलकियास प्रवेदाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, पळय, म्हाका एक वाट तयार करूंक म्हजो निरोपी हांव पाठयतलो. ज्या सोमयाक तूं सोदताय तो उचित देव मंदिरांत
भितर सरतलो आनी ज्या कोराच्या दुताक तूं घेवंक आशेताय होय तो येतलो अशें दरबाराचो सर्वेस्पोर म्हणटा. ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक शकता? तो दिश्टी पडटोच कोणाच्यान उबो रावंक जायत. तो जावन आसा शेटीचें आकटें आनी धोबयाचें खाड. रुपें नितळ आनी निर्मळ करतल्या भाशेन तो आपल्या आसनार बसतलो. लेवीच्या पुतांक धुवांक तो निर्मळ करतलो आनी तांकां रुपया आनी भांगारा बरी निर्भेद करतलो. आनी तेन्ना तीं पुर्तेपणी सर्वेस्पराक आपल्यो भेटोवण्यो करतलीं. जशें मागां आदल्या काळार तशें तेन्ना जुदाची आनी जेरुसाल्याची भेटोवणी सर्वेस्पराक मानतली. सर्वेस्पराचो व्हड भिरांकूळ दीस पावचे आदीं एलिजा प्रवाद्याक हांव पाठयतलो. हांव येवन देसाचेर म्हजो शिराप पडना जावंक तो आवय बापायचीं आनी भुरग्यांचीं काळजां मोगान एकवटायतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाचो संदेश आमी आयकला ताका आमचो जबाब हे परी. तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. सगलीं म्हणुया, तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलोवन व्हर. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारूक. सगलीं म्हणुया, तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. सर्वेस्पर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलोवन व्हरता. दुर्बळांक आपली वाट दाखयता. सगलीं म्हणुया, तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. ताचो करार सांबाळटल्यांक आनी ताच्यो आज्ञा पाळटल्यांक सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. आपली भक्ती करतल्यांक सर्वेस्पोर आपलें काळीज उगडटा. फकत तांकां आपल्या कराराची तो ओळख दिता. सगलीं म्हणुया, तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. सगलीं उबी रावया. पोरजांचो राजा तूं आनी पवित्र सोबेचो बुन्यादीचो फातोर. तुवेंच मनशाक मातयेचो केलोय, ताची सोडवण करूंक ये. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोमया. एलिझाबेथ प्रोसूत जावचे दीस पावले आनी एक भुरगो जालो. देवान तिचे ताय व्हड दया दाखयली म्हूण आयकून तिची सेजा समारी आनी सोयरी दायरी तिका परबी दिवंक लागली. 8व्या दिसा बाळकाची सुनोद करूंक आयली आनी ताच्या बापायच्या नांवा प्रमाणे जाकारियास म्हूण ताका नांव दवरूंक सोदताली. पूण ताच्या आवयन उतर घालून म्हणलें, ना, ताका जुआंव म्हूण नांव दवरूंक जाय. आनी ताणीन तिका सांगलें, तुज्या घरांत त्या नांवाचो कोणूच ना. तेदना ताका कोण नांव दवरचें काय म्हूण ताच्या बापायची खुशी सोदून काडूंक ताणीन बापाय कडेन
कुरवो करून विचारले आनी ताणें फोली मागून घेवन तिचेर बरयले ताचें नांव जुआंव आनी सगळीं अजाप जालीं. त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तुस्त करून तो उलोवंक लागलो. सगळ्या शेजाऱ्यांक भिरांत लागली आनी जुदेयाच्या आख्ख्या दोंगरी मुल्कांत ह्यो खबरो गाजल्यो आनी आयकतल्यांनी त्यो आपल्या मनांत रिगोवन म्हणलें, हो भुरगो कसलो उतरतलोसो तुमकां दिसता. आनी खऱ्यांनीच देवाचो हात ताचे सवेन आसलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाकानी तुका क्रिस्त. बसूया. बाबा भयणीनो, देवान एक एकल्या मनशाक विचून काडला आपल्या सांगाताक चलूंक आनी एक एकट्याक देवान एक कार्य दिलां. कोणूच आमी चुकोन संवसारांत येवंक नात. आमकां जण एकल्याक देवान कितें तरी वावर आपलो करूंक नेमल्यात, रोचल्यात. आनी म्हणटच आमी स्तोत्रान वाचलां, सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. ताचो कोरार सांबाळटल्यांक आनी ताच्यो आदल्यो आज्ञा पाळटल्यांक आनी आपली भोक्ती करतल्यांक सर्वेस्पोर आपलें काळीज उगडटा. ह्या दिसांनी आमी जेजूच्या जल्माची परब परबेक तयार जाता. आनी ह्या दिसांनी देवान आपले हे वावर, देवान जायतीं वर्सां शेकडे मनशाक तयार केलो आपल्या पुताक घेवंक. जशे परीन बागेवन जुआंव आपले चिटीन बरयता, काळ भरल्या हेब्रेबांक बरयलेले चिटीन आमकां मेळटा, काळ भरल्या उपरांत देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. काळ भरल्या उपरांत देवान जायतीं वर्सां मनशाक तयार केलो. आनीक आमी पळयता हे लागशिल्ल्या तयारेंत, आमी नातालांच्या परबेक आतां लागीं पावले, ते लागशिल्ले तयारेन आमी पळयता कांय मनशांक देवान आपयलेत. ह्या जेजूच्या जल्माक जेजूचो जल्म घडून हाडूंक, आपल्या पुताचो जल्म घडून हाडूंक आमी जर दिसपोटींग कोण मिसांत वांटो घेता, कांय दीस आदीं आमी वाचले कितले जेजूचे पुर्वज, दावीद आसलो, अब्राम आसलो आनी कितले जेजूचे पुर्वज, हे सगल्यांक देवान तयार केले. उपरांत आमी पळयता जुजे आसा, जाणेन मारयेक आपली पोतीन म्हूण घेतली. जाकारियास आनीक एलिझाबेथ जुआंव बातिस्ताची आवय बापूय, आयज जुआंवाचो जल्म आमी आयकला. जुआंवांक देवान धाडलो लागशिल्ली तयारी लोकांक तयार करूंक. पावलो सोडवंडार, तुमचे जिवीत तयार करात, सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात. आमी मारयेची खबर आयकल्या, देवाचें उतर तिका येता आनी हातून मारयेक उदी करून मारयेक देवान देव जेन्ना उतर धाडले तेन्ना देव तिका विचारता, तयार आसा तूं जावूंक संवसाराच्या सोडवंडराची आवय, म्हज्या पुताची आवय. देवान आमकां सगल्यांक एक एकल्याक सत्या दिल्या. देव केन्नाच आमचेर बळ करिना, बरें वायट आमच्या मुखार उक्तें करता. आमी विचून काडूंक जाय आनी मारिया विचून काडटा, वय हांव आसता दोनयाची चाकून, जावं म्हजे सवेताच्या उतरा प्रमाणे. बाबा भयणीनो, आमी निहाळटा काय पुरे भाशेन देव आपलो वावर फुडें व्हरता. जाकारियासाची खबर आमी आयकल्या, कशें जातलें, हांव जाणटो जालां, म्हजी बायल जाणटी जाल्या, कसो म्हाका भुरगो जल्मतलो, बडबडटा. आनी म्हणटच देव ताका आपली पदवी पळोवंक ताचें तोंड बंद करता. आनी शेकी जेन्ना जुआंव जल्मलो आमी आयज आयकता, ताचें जीब उगडटा, ताची जाप सुट्टा आनीक तो देवाक वाखाणूंक लागता. तर जायते भाशेनी आमी गोडेक देवाच्या वावरांत गोडेक फावो तो सौकार दिनात. हो जो वावर देवान आमकां सोंपोवन आमचे पासून रचून दवरला, पूर्ण तरेन खोरी ना, पूण देव आपलो वावर करीत आसा
आपलो वावर देव शांती पावयता आनी आपलो वावर करूंक जायत्या जाणांक उलो करता. हे नमुणे आमकां जातात. आयच्या दिसाक जोआ बातिस्ताचो आमी उगडास करता. ताणेन जेजूची लागशिल्ली तयारी केली, जेजूच्या येण्याची लागशिल्ली तयारी केली. आमकां उलो ताचो आमच्या जिवितांत नव्यान आमी जेजूच्या जल्माची परब करता. ही लागशिल्ली तयारी आमी करूंक जाय. जशें एक एक वरस सरता आमचें जिवीत अदीक बरें जावंक जाय. क्रिसमस फकत एक सोशल फंक्शन न्हय. कितलेशे क्रिसमस आमी केल्यात, वर्साचे वर्साक येतात वेतात. गेल्या वर्साक आमकां हें दुयेंसाक लागून पूर्ण तरेन क्रिसमसाचें मीस देखून करूंक मेळोंक ना. पूण एक एक वरस सरता तशें आमचें जिवीत अदीक आमी सुदरावंक जाय, बरें करूंक जाय. वायट जें आसा तें सोडून दिवंक, वायट संवयो पातकाचे सोय खंय आसात, कितें आमकां आडकोळ जाता, देवा सुरी वचूंक, देवाच्या सांगाताक चलूंक आमी पळोवंक जाय. आनी हे भाशेन आमचे मदें आमचे भितर जें बरें आसा, देवाची कृपा आसा, ही वाडोवंक आमी वावरूंक जाय. ही जावन आसा खरी तयारी क्रिसमसाची. क्रिसमस जावन आसा एक दीस, जेजूच्या जल्माचे परबेचो थंय एक दीस. पूण तो दीस आमकां उगडास करता आनी एका दिसाचो की जेजू परत येतलो आमकां स्वर्गार व्हरूंक, स्वर्गीच्या राज्यांत. जिवीत तयार दवरात. ही इगोर्ज मातयेची आमकां शिकोवण की आमी जागृत रावूंक जाय. जशे परी आदल्या तेंपार तो लोक आशेवन आसलो सोडबोंडाराक, इग्रोज मातूय आशेता आपल्या सोडबोंडाराक नव्यान येतलो जेजूक सर्गीच्या राज्यान आमकां व्हरूंक, आमच्या जिविताची तयारी करूंक. आनी हे भाशेन आमकां आयच्या दिसाक आमी मान्यवंत आग्नेलाचोय उगडास करता. ताकाय देवान विचलो एक किरीत नमुनो जावंक आपल्या भक्तिवंत जिविता वरवीं जायत्या जाणांच्या जिवितान ताणें देवाचो उजवाड घातलो. आपले शिकोणे वरवीं जायते जाणांक देवाचें उतर पावयलें. मान्यवंत आग्नेलाक फुडें घालून आमी मागता तो ताजें भक्तिवंत जिवीत जावं दी आमकां एक नमुनो. आमी आमच्या जिवितांत हे भाशेन भक्तीन चलूंक, अदीक आमची भक्ती वाडोवंक, देवाचे शिकोणे प्रमाणे देवाचे सुचोवणे प्रमाणे आमचें जिवीत आमी मांडूंक, वायट पयसावंक बरें अदीक बरें करूंक. आनी आमच्या घोराब्यांनी मान्यवंत आग्नेला भाशेन आनीकूय नमुने देवान उत्पन्न करूंक, आमच्या भुरग्यांक देवान आपणे दिवंक जायतो देवाचो वावर करचो आसा. याज्ञिकांची गरज, ब्रादरांची गरज, आमच्या भुरग्यांकूय देवाचें उतर पावूंक. आमकां आनीक हे भाशेन भक्तिवंत याज्ञीक आसूंक, सिस्टरी आसूंक, तांचे वरवीं देवाची भक्ती नमुने जावंक. आमी आवय बापायनी आमच्या घोराब्यांनी नमुने जावंक जाय कुरपेचे, भक्तीपणाचे. याज्ञीक सिस्टरी आपल्या जिविता वरवीं नमुने जावंक जाय स्वताचे उजवाडाचे, देवाचे भक्तीचे. अशें करूंक आमकां कृपा दी म्हूण जण एकल्याक आमच्या पासत देवा मुखार आमी मागुया. Bapa,
म्हज्या मोगाल बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे आमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सुबेच्या आदावाक सर्वेस्वर मानून घेवूं. देवा आमच्या बापा, ह्या बलिदानान तुजी भक्ती संपूर्णायेन आमी करूंक पावता. ताचे वरवीं तुजें बोगसणें आमकां संपूर्णायेन मेळो आनी आमच्या सोडवणाराचो जल्म शुद्ध निर्मळ काळजांनी आमी संभ्रमूंक पावूं. हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयोशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनीक सासनाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगोटले. उतरावरत्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो. जुवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची वळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोषान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली ताका मेळूं आमी सगलीं गितां गावून वाक काडणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरीन गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच खोशेन गोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वार्ताचो गूट गावया. Holy because
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनीक हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनीक रगत शेवतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवंत बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बाराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागेवन झुजे, बागेवन धर्म दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बाराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्याय संगाताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्वंदोन आनीक वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आपल्या पुताक जेजूक संवसारांत धाडूंक सर्कीच्या बापान जायत्यांक आपणाचे इश्टागुतींत आपयले. आमकांय जण एकल्याक देवान विंचल्यात आपल्या इश्टागुतींत चलूंक आनी आपलो वावर फुडें व्हरूंक सदांच देवाची शिकोवणी प्रमाणे चलूंक आमकां देवाची कृपा मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालमेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आखांतांतली वाटाय. आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनीक राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगली सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुजे एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजू आमच्या काळजांनी आयला. थोडोच वेळ दोळे बंद करून आमचे काळीज जेजूक एकटोवया. ही घोडी देव आमकां सगळ्याहून लागीं आसा. जिव्या जेजूक ताची कूड आमी घेतल्या. आमच्या सांगाताक तो आतां एकवटलो आसा. सगल्यो आमच्यो गरजो, सगळें आमचें हुस्कें, सगळें जें आमी मागूंक सोदता ह्या वेळार देवाक उक्तें करुया.
प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, स्वर्गीच्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. आतां कोरुणायेन आमची काळजां तुजे शांतीन बोर आनी तुजो भोव मोगाचो पूत येतलो तेदना पेटलेल्यो दिवत्यो घेवन ताका मेळूंक वचूंक आमकां तयार कर. हे आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. प्रितीच्यानो, क्रिस्त येण्याचे लागशिल्ली तयारेक आमी आसा. जेजू आमच्या काळजाच्या दाराच्या उमऱ्यार उबो आसा. जेजूक आमच्या काळजान आमी जल्माक हाडटले जाल्यार कुडे एका बऱ्या कुमसाराची आमकां गरज. हीच संदी घेवन कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार आमचे यादनीक तुमचे सेवेक कुमसाराच्या कोपेलान आसात. मानिवोत आग्नेल उचोऱ्याचो सागोर आमच्या कोश्टां त्रासान आकांताच्या वेळार भावार्थान जेन्ना आमी ताका उलो मारता तो आमकां पावता. फुडें आमच्या काळजा मनान जायत्यो गरजो जायते आवडे घेवन हे जाग्यार आमी आयल्या. भावार्थान मिसांत आमी वांटो घेतलो. देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ केलो. जेजूक आमच्या काळजान शिवलो. तुमच्या काळजा मनान घेवन आयिल्ली मागणी मानिवोत आग्ने वरवीं देवान तुमकां फावो करची हीच आमची मागणी आनी आवडे. आयज सेरिना फेर्नांदीस फातोरदातान आमकां अशें कुडीत करूंक लायता. 4 वर्सां लेगून आमगेर भुरगें नासलें. आमकां दोगांकूय जायतीं हेल्थ प्रॉब्लम आसलीं. जायतो ट्रातामेंट केलो पूण कांयच गूण मेळूंक ना. दोतोरान म्हाका सांगलें हांव गोरबेज जावंक एकदम कठीण म्हूण. अशें सांगलें आसतना हांव पिलार येवन मानिवोत आग्नेलाच्या तुमलाशी व्हडा भावार्थान मागणें केलें आनी ताच्या फोंडाची माती उदकांत घालून पियेली. व्हड उपकार. त्याच म्हयन्यांत हांव गोरबेज जालीं आनी देवान आमकां एक बाबा फावो केला. देवाक वाखाणटा आनी मानिवोत आग्नेलाक बेगीनच सांतोचो मान फावो जावंक मागता. हो आमच्या भयणीन भावार्थान केलेल्या मागण्याचो फोड. आमच्या काळजा मनान जायत्यो गरजो घेवन आमी आयल्या. भावार्थान उबी रावन नोवेनांत वांटो घेवया. उपकार मेळूंक मागणी. सर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमचे सर्वणी खातीर तुजी मांडावड दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर ते विचून काडलेल्या सेवकां उदेशी वचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानिवोत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवोत आग्नेलाच्या भाग्यो जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशें जाता मानिवोत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदभरीत जिवितान भागीदार जल्म दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल. एक कोणाक कशी फावो कर म्हूण विनयता. मानिवोत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणी. ओगणीत काकुतीच्या देवा, ओगणीत काकुतीच्या देवा, सरपोट पडून तुज्या पांयां सोरशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणान उपकारता जाल्यार मान्यवोत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेची इगोर्जेची उगोड पोरगोटणे उद्देशी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची नावी. आमेन. मोगाल पवमिनू. जायतीं जाणां आमी पिडयेंत कश्टवतात. जायतीं जाणां पिडयेंत आसात पूण ह्या जाग्यार नात. तांकांय आमच्या मनांत आनी मागण्यांत घेवन हे पिडीवंताच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. सर्वेस्परा आमच्या दयाल आनी काकलुतसार बापा, आमच्यो असक्तायो सोंसूंक आनी आमच्यो दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी खालतेपणी मागता. हे आमच्या पिडीवंत बाबा भयणाचेर बोलेपणान जो किरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची गोठाय ओतम्याचें तीरपण, दुखी कोतींनी सोंसणीकाय भलायकेची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती करमोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखांत ती तुजेर बाबार दवरूं आनी तुका ती अनुभवूं.
हे पुरी भावां भयणाच्या एकवटान सदांकाळ जिव आनी संतोशान तुका वाखाणो. तुजो जियेताय आनी राजवो चलिताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार. ओडकार. Tuż po